शेअरला बरं 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 शेअरला बरं शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला शेअरला बरं 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 बिरी 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं बरं शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 शेअरला बरं 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 बिरी 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 Praise God, बिरी Father. Praise. प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज Praise गॉड God. प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड एक मागणी सुरू करूया मागणी सुरू करूया की Okay. येस 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 त्या वेळापासून आम्ही तुका घालीत हांव मंगळा बाप्पा आयच्या दिसा तूं आमकां तुज्या उतरा पासत उलोवच्या पासत आमी तू घर घालीत हांव कित्याक तुज्या संवसारांत आयिल्लो जिवीत दिवंक बरोवन तुजी जिवीत दिवंक त्या येस दाळा आमी उतरा मारिफात जाणा जाता हांव तेन्ना आमच्या जिवितांत ते जिवीत आमच्या जिवितांत बाबार्थान सत मानल्या वेळार आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता म्हणल्यार सत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका घालीत हांव पवित्र तूं आमचो कुमकदार आनी मजतदार जावन आसाय आयच्या दिसा तूं आमकां शिकय तुज्या उतरांत कितें सता आसात या बाब मुखांत तुवें आमकां उगडापे करच्या पासत आमी तुका घालीत हांव आनी कितें शिकयताय ते आमी अरेक आनी बाबार्थान सत मानून आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक घालून ताचो फळ अनुभव करून हेरांक दिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावन दी अशें एकल्यांनी बरोवन तुजें जिवीत जीवन तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता हांव हें मागणें करता तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता मदीं आमेन 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 प्रेज गॉड थँक यू ब्रदर प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड कशें आसा सकट blessed anointed highly favored praise God ब्लेस्ड अनॉइंटेड हायली फेवर्ड निंगे होय कंडी जावन हे आमी कशें सांगून आसा पळोवनगी बोवातांत बाबा बोवातांत आनी तो बोवात कंटिन्यू आसल्यान आतां हांव पळोवनय सांगता म्हण येत न्ही होय So I don't know, sir. I am blessed, anointed, highly favored. वय गे होय वय वय आनी बावत जीव आसुल्ल्यान असले जापी आमचे ठावन येवन आसात वय देवा गर्गा तेंच भावात जीव ना जाल्यार कसले उतार येता गे म्हळ्यार आतां आजकाल मनशाचे सांगूंक जायना म्हणून कितें भोगता हें आयकतां तुमकां आजकाल मनशाचें सांगूंक जायना कशें भोगता आवडतच ना वय ना तर त्या स्टेटमेंटाक एक्चुअली अर्थच ना न्ही गे सारकें पळोवंक गेल्यार म्हळ्यार आजकाल मनशाचें कांय सांगूंक जायना अर्थ आसा गे हाका सोमो पळोवंक गेल्यार ना 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 कित्याक म्हळ्यार आजकाल न्ही
मनशांचे केरळाय सांगूंक जाता संसार स्थापन जाल्ल्या दिसातावन आनी मुखार मनशाचे सांगूंक जाता शुअरली केरळा आमकां कोणाचेर बावत आसल्यार जेजूचेर देवाचेर देवाचेर पवित्र म्हणल्यार तरी एक देवाचेर बावत असल्या वेळार आमकां सांगूंक जाता काले म्हणून आमी सुरक्षीत आमी समृद्धीत आमी आशिर्वादीत आमी भलायकेवंत जाता की ना जाता हय केरळ म्हणसर म्हळ्यार आमकां तो बावत म्हणलो देवाचेर असल्या वेळार आजकाल न्ही आनी मुखले केरळाचेय आमकां सांगूंक जाता बिलकुल बावार्ता वरवीं न्ही गे बावार्थ आतां कोणी एक मनीस खंयच्याय एक समस्येंत आसा जाल्यार खंयचें कितें कारण जावं येते आमी म्हणटा देवान मनशाक आपल्या सारक्या स्वरुपाचो रचलो आनी दादलो स्त्रीकन तांकां रचलें आनी आशिर्वादीत केलो आनी पृथ्वीचेर अधिकार फुल्ल दिलो म्हळ्यार कांयच तातूंत येना खंयचे देवान इल्लेशें दवर इल्लेशें आमकां दिल्लें म्हण न्ही सकट दिला न्ही गे पळय दिला गी ना दिला दिल्ले म्हळ्यार ते आशिर्वाद म्हणल्यार त्या शब्दान सकट दिल्ले मागीर कालें जालें ते आमकां कळीत आसा काल जालें मागीर देवाक अविधेय जाली ती पयलो कितें रचलो काल जालें. पयलो रचलो रस्ता आदम हम्म, अविधेय पातक सांबाळलें आं. आनी येवन ताचे तावन ते एक समस्या म्हणल्यार सुरू जालो न्ही गे पळय समस्या म्हणलो सुरू जालो आनी आमकां कळीत आसा जेजू क्रिस्तान त्या समस्या तावन आनी आमकां मेळ्ळलो कितें अधिकार आहा तो आमचे तावन गेल्लो परतून आमकां मेळोंक समस्या तावन सुटका दिवंक आनी आमी होगडायलो अधिकार परतून आमकां फाटीं दिवंक कितें करीत आसलें तें सकट जेजून केलें गी ना केलें केलें तर अशें जावंक कारण कितें समस्या येवंक कारण कितें मनशाचें अविधेयपण ताचे रिजल्ट जावन पाताक न्ही गे आं आतां इतलें मुस्तें तें पावलें गे मनशाचे पाताक जेजू खुर्सार कितें खुर्सार मारता वरें गेलें वय गे तर जेजू खुर्सार मारतना जेजू कालें म्हणटा खुर्सार तावन कालें तें संपदलें वय संपदलें पयलें कालें म्हणटा जेजू बापा म्हजे वयली तुजी कुशी वय जाल्यार म्हजे वयली कांयच निवार तें पयलें मागणें करता वय तशें म्हणून काल्स निवारलेली जाल्यार आज आमकां आशिर्वादीत एनॉयंटेड सांगूंक जाता ना न्ही गे वय ते निवारून वय भो वय तेय म्हणलें संपत्ते म्हणलें कुर्सा तावन की तुजी कुशी वय जाल्यार काल्स निवार म्हणलें जेजून तूं कुर्सा तावनूच न्ही तूं मागणें करतना गेसेमानी म्हळ्यार वय पूण कुर्सा तावन आनी एक जेजून सांगलें कितें गे म्हळ्यार कितें सांगलें देव बापाक उलो मारता तो हे देवा हं. देवा म्हाका तेंच सांगता तो वय आनी एक विशय घालीक म्हळ्यार एक क्लू दिता हांव म्हळ्यार मेन हे सगळ्या समस्यांतले आमकां एक सोल्युशन दिवच्याक जेजून एक उतार सांगलें ते वा सोल्युशन जावन बापा तांकां बाप्पा तांकां बक्षी कितें करतात म्हण ते आमी व्हेरी गुड सेंत लूक 23:34 गेली आमी पळया लूक 23:34 वाची जगे सिस्टर आणि जेजू म्हणालो
बापा आणि तांकां जे कित्याक बापा ते करतात ते ज्ञानांत उपरांत बापा होय पुरो 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 बापा तांकां बोक्षी कित्याक ते कितें करतात ते ते नेणात ज्ञानांत न्ही म्हळ्यार जेजून त्या वेळार कोणाक बोक्षिलें आमकां आमी आहले हांव कितें वय आसल्या शुअर शुअर आदों आमी आसल्या न्हय खंडीत सांग कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमी आसले हांव आनी आमच्या हर एकल्यांची वळख जेजूक देवाक आसली आनी जेजू कुरसांवच्यान आमचोय पात्र आसा पळय की न्ही वय कित्याक आदामां ते आमी आसल्या निमती जेजू कुरसांवच्यान आमचोय पात्र आसा पूण आमकां जेजून खंय बोगसिलें बापा तांकां बक्षी बोगशी कित्याक ते कितें करतात ते ते ज्ञानांत नेणात अशें म्हणल्यार ताणें जेजून आमकां काल दिलें बोगसणें दिलें मेळ्ळें त्या वेळार काल जालें जेजून इतलें सांगूंक कारण कितें म्हळ्यार बापाक ताणें सांगचें जाल्यार बापा तांकां बोगशी कित्याक ते कितें करतात नेणात इतलें एक भारी एक कॉन्फिडन्सार जेजू सांगता जाल्यार ताका कारण कितें कारण कितें म्हळ्यार एक कारण म्हळ्यार तांचो जेजू म्हणटा पाता केल्ल्याक एक शिक्षा म्हणली आसा वय गे वय ताका एक पेमेंट करूंक आसा वय गे वय पूण जेजू काले म्हणटा आमचें सगळ्यांचें फारीकपण पातकांचें फारीकपण वा पेमेंट हांव दितां हांव तें दिवनूच आसा आनी इल्लोसो वेळ उरलो म्हणल्या बरी तें हांव दितां देखून जेजूक तें सांगूंक कालें जालें तें धैर्य आनी कॉन्फिडन्स जेजूक आयलें आनी कित्याक म्हळ्यार तें पेमेंट तो करता जाल्यार मात ताका मात सांगूंक तें रायट मेळ्ळें वय की न्ही वय तें रायट मेळ्ळें देखून बोगसणें म्हणलें व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट विशय ताचे तावन त्या बोगसणें म्हणल्या विशय तावन मात्र आज आमी कितें जालें ब्लेस्ड एनॉयंटेड वय की न्ही डावट आसाय काय ना ना डावट ना नीती ते बऱ्या बोगसण विशय जेजून आमकां दिल्ल्यान आमची हर एकल्यांची पातकां ती ताका आमी केल्ल्या सुखीक एक बोगसणें मेळ्ळेल्यांक आनी त्या बोगसणें म्हळ्यार खाली उतरान मात्र नाहीये हें बोगसणें कहलें बोगसणें उतरांत मात्र गी नाही आपलो जीव दिवन जेजून एका कदेलार वा सिंहासनार बसून अशें म्हणून बाबा काल जालें तांकां पुरा बोगशी बोगशी म्हळ्यार ताका आतां फारीकपण दिवचें न्ही गी ताका पेमेंट करूंक आसा न्ही तें पेमेंट पुरो हांव म्हजे तर्फेन हांव करतां कित्याक तुका जाय त्या पातकाक परिहार आनी रगत व्हरूंकूच आसा आनी एक रितीन सांगता जाल्यार रगतांत जीव आसा देखून आमी सकट मेले पातकांत आमी सकट पातकांत मेळ्ळें मेल्या तर आमी आतां जीव उठाचे आमी जियेचे आतां तर आमकां कालें जायचें परतून पाताक नातले रगत रगतान जीव आसा आनी आमी मेल्ल्या जाल्ल्यान आमकां पाताक नातल्ल्या एका व्यक्तीचें रगत जायचें परतून आमकां कलो जीव येवंक तो जीव येवंक कलो जिवन जाल्लो जिवन जालो म्हळ्यार पाप करत नातल्ल्या एका शेळयेचें रगत आमकां जाय हाचे वरवीं पातकाचें खत धुवन वचचें मात्र न्ही त्या रगतांत पातकाचें खत आसूंक नजो तस जाल्यार रगताची गरज आसली आनी तें रगत कोणाचें जावन आसलें जेजूचें आनी तें ताणें वारयलें तातूंत कांयच बाकी दवरना वारयलें आनी आमकां ताणें कालें दिलें बोगसणें दिलें देखून सगळ्यांक मूळ कारण कालें वायट जावंक मूळ कारण पाताक आनी सारकें जावंक मूळ कारण खंयचें त्या पातकाक मनशाकुळान जोडलेलें बोगसणें वय गी सगळ्यांक मूळ कारण पातका वरवीं मरण आयलें समस्या आयलें आनी ताका परिहार जावन
परिहार जावन जेजून भेटयिल्ले आपणाच्या जिवाचें बलिदान तें ताका परिहार जावंक पावलें. कित्याक तें ताचे वरवीं आमच्या पातकांक कालें मेळ्ळें, बोगसाणें मेळ्ळें वय की न्ही? होय. बोगसाणें मेळ्ळें. आतां आमी थंय म्हणटा बापा तांकां बोगशे कित्याक ते कितें करता ते नेणांत म्हणून जेजून आमच्या तर्फेन आमकां कितें माफी जोड दिली आनी ताका सरी जावन एफेस घरांक 1:7:8 ते दोनी वाक्य कंबायन आसात म्हण चिंता हांव. एफएस 1:7:8 कितें म्हणटा? क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या हा पातकांक आमकां बक्षणां मेळ्ळां, आमकां सोडून लाभल्या ह्या इतल्या व्हड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. होय ओके. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. म्हळ्यार पळया सगळ्या मनशाकुळाची पातकां मनशाकुळान देवाक आविदेय जावन केल्ल्यो सगळ्यो चुकी जेजूक कुसार मारले पाताक वा तो पातकाचो एक शिकार म्हणयात. शिकार म्हळ्यार ते पीक पॉयंट म्हणयात आमी. म्हळ्यार थंय मुसेर वचून पावले ते पाताक इतलें गंभीर गे. मनशाकुळाचो देवा सकलोच जेजू जावन जेजू आयिल्लो ताका समेत कुसार मारचें तेय मुसेर वचून पावलें. पूण तें आमकां तें जायजेत आसलें तें जायना जाल्यार आमकां घाल जाता पातकाचें बोगसाणें मेळटें ना. मेळटें ना, सोडवण जाती ना, बाचावी जाती ना, आमी देवाची भुरगीं जाती नाव, आमकां ससनाचें जिवीत मेळटें ना. आमी ससनाक जियेता आसल्यांकय एम कोणान आतां ससनाक जियोंकचे भाग मेळ्ळा सर्गात देवाच्या राजांत, सर्गींच्या राजांत देवा सांगाता वय मो वय देखून आतां त्या क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आतां कन्नड बायबल कितें म्हणटा? येसू क्रिस्तारा रक्तधारे ಮೂಲಕ वय गे वय इंग्लिशान कशें घाला हांवें पळोवना सोमा. म्हळ्यार हांगा क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं कन्नडान म्हळ्यार येसू क्रिस्ताನ ರಕ್ತಧಾರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆಯು ದೊರಕಿತು, ವಿಮೋಚನೆಯು ಲಭಿಸಿತು. इंग्लिशांत पळयत गे आमकां एक चूरू एफएस 1 इंग्लिश जाता जाल्यार मातर अदरवायज जाता जाल्यार मातर नो प्रॉब्लेम. ओके. देखून हांगा बोगसाणें म्हणल्या विशयांत सक्कडी जाला. आतां ते बोगसाणें म्हणल्या विशयांत आमकां कालें मेळ्ळां. बोगसाणें मेळ्ळेले निमते आमकां कालें मेळ्ळां. भलायकी मेळ्ळ्या. बोगसाणें मेळिल्ले वरवीं आमकां ग्रेस काय? ओके. कालें म्हणटा ते पळय आय एम फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स थ्रू द ब्लड. ते कालें म्हळां ब्लड म्हण आसा वय गे. रक्त वय टू डेथ म्हणच्या बदलाक ब्लड वय ते म्हळ्यार ते रगत म्हणलो विशय इम्पॉर्टंट. रक्तांत जीव आसा, रक्तांत जीव आसा. देखून आमच्या रक्तांत ते मरणाचो अंश आयलो आविदेय जावन पाताक करून. आतां पाताक आनी आविदेयपणाचें कांयच नातल्ल्या एका व्यक्तीचे रक्ताची गरज आसली आनी तें रगत आमकां जेजूचें आमकां लाभलें पळय की न्ही. म्हळ्यार ताणें तें रगत वारयलें. त्या रक्ता वरवीं आमचे पाताक पुसून काडन. म्हळ्यार आमच्या रक्तान पुरा तें पातकाचें मेळ्ळें. देखून तें पिड्याचें मेळ्ळें, दुबळिकायेचें मेळ्ळें. तें पुरा तें आमच्या जिवा भितर रिगलें आविदेय जाल्ल्या निमतें. आतां जेजूक आमी सत मानतना आमचें तें काल जालें नवें रगत आयलें तें जेजूचें रगत. म्हळ्यार केरळा आमी पवित्र स्नान घेतलो वा आमी आतां वाडोवन येता आसतना कितें वेळा आमी दिसान दीस ते जेजूचो आमचो सोमी सोडवण दारान देव म्हणून उदगारता, पातयेता, तें दूद पियेता, देवाचें उतार म्हणलें त्या वेळा आमचें तें
ते जेजूचे रगात वाळशें आनी आमचे ते अशें सकड पिडा शिडा दुबळी काय सकड न पयस जावन गेल्ले आमी पळयता वय की न्ही वय हय कित्याक म्हळ्यार हें एवरीडे एक्सपिरियन्स म्हळ्यार ते आमी ते एक फावटी जालें म्हणून रावल्यार जायना जाता गी जायना ना एवरीडे प्रोसेस तशें जाल्ल्यान ते आमी आमचें ते जाल्लें पळोवनूच आसा देखून आमी इतले बोल्डली आन्सर दिता आय एम ब्लेस्ड एनॉयंटेड आय एम हेल्दी वेल्दी वय न्हू वय पळय हांव भलायके वंतू हांव ग्रेस्त हांव संपूर्ण भलायकी जोडलोलो हांव समृद्धीवंतू हांव आशिर्वादांनी भरलां हें पुरो कारण कितें जेजूक हांवें सत मानलेले वरी ताचें म्हाका मेळ्ळां आतां वय की न्ही ताचें म्हाका मेळ्ळां देखून एका कुटुंबाक भेट दिल्ल्या वेळार एका स्त्रियेक ताका दोगां भुरगीं आहात थंयसर ती म्हणटा कुडींत मस्त दूख गांठी दूख म्हणून खंय दूख गांठीर गांठी दूख कुडींत दूख ताका सांगत आसलो ब्रदर तो थंय ताका देवाचे तो दिवन आसलो ते तर तूं जेजून तुका गूण केला म्हूण फाती येताय गी वय कशें फाती येताय ही एक बायबलान प्रूफ आसा आनी भावार्थांत वय गी भावार्थांत फाती येता ओके तर आतां ते फाती येता जाल्यार दोळे धांप आनी मागणें कर काले जेजू तुज्या गळ्यांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता सुमार फावटी सांगयलें दोळे धांप म्हणलें सांगलें मागीर विचारलें ब्रदरान आतां कशें भोगता कांय जाप ना तोंडान ती दिसना मागीर परतून काले सोमा सांग दाक्षिणे सांगनाका म्हण सांगतना ना कांय बरें जाल्लें दिसना परतून सांगयलें जेजू तुज्या गळ्या वरवीं म्हाका गूण केल्या अर्गां दिता आनी त्या गळ्या विशयां दिलें नियाळ करूंक दिलें इतलो जेजू गयेलो सगळीं ताजी हाडां सुटून गेल्लीं आनी कंठाचो मुकुट आनी उदका बरें भायर वतुरलो आनी असोलें एक व्हडल्या कश्टाचें मार जरबांदाचें मार त्या विशयान कर परतून जेजू तुज्या गळ्यांनी म्हाका गूण केल्याक कालें अर्गां दिता देव मागणें म्हणयलें सुमार फावटी म्हणयलें मागीर ओके परतून विचारलें आतां कशें भोगता कांय म्हणी बरेंपण हांवें बसल्यार कळना उठोवन पळय दे म्हणालें उठोवन पळयलें मागीर म्हणटा कांय तितलें ना इल्लेशें कांय बरेंपण जाल्लें दिसता म्हण परतून एक फावटी सांगयलें मागीर कांय सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर ना कळ्ळें म्हाका बरें जालां म्हणून तितलें कांय भोगना म्हण ओके मागीर ब्रदराक डावट जालो काले डावट जालो आतां देवाचे उतर काम करिना गी वा आनी समज काले भावार्थ सांगू ना भावार्थ म्हळ्यार साळे नाही. देवाच्या उतरांत समस्या ना म्हण आमकां कोत्ता वय गी तें आसा म्हळ्यार आमी कोणें सगळो संवसार म्हळ्यार आमी पातयेवंक रेडी ना आतां कित्याक 2-3 फावटी विचारता न्हय कांय एक तिच्या मुखामळांत एक उल्हास ना आनी आन्सर कांय येना ना कांय जाल्लें भोगना म्हणून तर आतां उतर काम करना गी आनी काले गी म्हणून तुमकां एक आतां एक डावट येवंक पुरो काले जाला जावंक पुरो म्हणून वय ते कांय गेस वर्क आसला सांगयेत बोक्साने करेक्ट प्रेज द लॉर्ड हळे ये कित्याक म्हळ्यार आमी एकल्याक देवाच्या उतरान ट्रीट करूंक वेतना एक आत्मीक वैज जावन जेजूच्या नांवान आमी कोणी ताका हें म्हणून न्ही फावो म्हणून जेजूच्या नांवान वेतना आमकां एकल्याक पळयतना ताची जाप आयकून आमकांय कळाजे आतां खंयच्या खाले समस्या खंय आसा गे म्हणून वय की न्ही आतां ब्रदर बरी तो ताणें तें पळयलें म्हण न्ही कोण म्हण न्ही गोतू ना पूण तांकां कळ्ळें कालें गे म्हणून खंय समस्या आसूंक पुरो भावार्थांत म्हणून न्ही भावार्थांत हांव सांगता म्हणून की सांगता ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಭಾವಾರ್ಥ ಆಸಾ पूण तें कितें ना बोक्साने ना बोक्सण ना मागीर विचारलें यारीक कोणाक म्हणी तुवें बोक्सूं ना गे बोक्सूंक जापच ना इल्लो वेळ घट्ट बसली मागीर रडोवंक सुरू केलें ताका कळ्ळें कालेंगी एक विशय आसा म्हणून गंभीर गंभीर म्हळ्यार तशें न्ही मागीर म्हणटा म्हणाली कितल्या फावटी म्हण बोगसूचें
एक मनशान कालें केल्यार ताणें केल्ल्या चुकींनी म्हज्या बापायचो जीव गेलो आनीक हांवें बोगसून हें केल्यार कशें जायत म्हणून म्हळ्यार कालें कितें म्हणून तो पूण सांगता ती तांणी केल्ल्या संगती तावन म्हज्या बापायचो धर्माक जीव गेलो अशें म्हणटा ती म्हळ्यार तितलें रोमोन गेलां गे हांकां कशें बोगसूचें गे म्हणून आतां बोगसूना पूण तो इफेक्ट कोणाचेर पडला टिचर्स तिचेर पडला देखून कितें केल्यार हांगा कांय खंयची गुळी दिल्यार म्हणल्यार बरी म्हळ्यार कांय जायना रिजल्ट दिसना आं वय मागीर तेंत बोगसूना मागीर म्हळें मागीर ताका आनिल्लें ब्रदरान कोण हांवें सांगूंक प्रयत्न केले तांणी कितेंय केलां म्हणून तांकां आतां बदलूंक गेल्यार त्या विशयान चिंतून तुवें रागान रावल्यार लॉस कोणाक कोणाक लॉस तिकाच तिका बरेंपण जायना तेंक तुका लॉस तें तूं समजून काण गे तुवें कितें केल्यार तांकां बदलूंक जायना पूण तुका बरेंपण जाय जे तुज्या भुरग्यां म्हळ्यार ताची सासू मायत त्या चेडवाची ಮನೇಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ಆರಾಮಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಗಿರ್ ಕಾಲೆ ಇಬ್ರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹುಷಾರ್ म्हळ्यार लिस्ट सांगता म्हळ्यार सोसे म्हळ्यार तीच जाता कोण उलयतली आमचे ती तिच्या विशयान ती सांगता ती आनी प्लस तिणेय सांगलें म्हाका गांठी दूख हें दूख म्हणून म्हळ्यार कारण कितें मेन हिका काल्या समस्या जाल्या म्हळ्यार हिचें तें आसलें ना बोगसाणें ना बोगसाणें म्हळ्यार कोणें कालें केलें कितें चडून घडलें देखून अशें जालें म्हणून हिणें बोगसूं ना पूण बोगसी नासतना रावल्ल्यान आमकां कांय समस्या परिहार जाताय ना आनी त्या वेळार आमी तिका तो उडास काडलो खंयचो बोगसी नासलेल्या साकराची ओपार वय गे म्हळ्यार कोरोडनी देवें आसुल्लो दनयातावन बोगसाणें जोडटा ताका ताजो सांगाती काले करता 100 आनी दिवंक आसुल्लो पळय गे हें आमकां कळीत आसा विशय वय की न्ही कोरोडांनी देवें आसुल्ल्या साकराक बोगसाणें मेळ्ळें गे दनयातावन मेळ्ळें न्ही गे आमी मातेवाच्या वांदेलांत 18व्या अध्यायांत 26 वा 23 वळीतावन आमी पळयता ते बारीक बोगसाण्याक एक बारीक विशय बारीक म्हळ्यार ते कोणाचेय जाल्यार तांत इल्लें आमी त्या विशयान एक्सप्लेन करतना कोणाय की खंयच्याय रितीन नेकल्या बोगसूंक कश्ट जाल्यार तें आयकतना बोगसाणें दिवंक साद जायजेत कित्याक म्हळ्यार तांतूं तितलें एक बरें जेजून आमकां एक ओपार दिल्या ती कोरोडांनी देवें आसुल्ल्या त्या सेवकाक दनयान बोगसाणें दिलें पूण ताणें ताच्या सांगाती सेवकाक 100 आनी देवें आसुल्ल्याक ताणें कालें दिवना बोगसाणें दिवना ताजें रीण ताणें माफी करूंक तो आयकलो ना देखून हातूं आमी तेय जाणां हातूं कोरोडांनी दिवंक आसुल्लो कोण मुकलो मनीस गे म्हाका समस्या केल्लो आनी सूख केल्लो तो न्ही एक्चुअली कोरोडांनी दिवंक आसुल्लो कोण हर एक फावटी हांवूच वय हांव पळय कोण पळय आनेकल्याचे प्रॉब्लेम आनेकल्याचे कंप्लेंट सांगता तो फर्स्ट व्यक्तीच हांगा कोरोडांनी दिवंक आसुल्लो कोणा विशयान हांव कंप्लेंट सांगता पळय सूख म्हणून तो न्ही तो केरळाय 100 आसतलो म्हळ्यार हर एक फावटी आनेकल्या गुन्यांवकार करतना आनेकल्याचे सुखी सोदतना आनेकलें हें करतना तूं कोरोडांनी दिवंक आसुल्लो आनी देवान तुका पयलें बोगसिलां म्हणलें उडासो कोरोडांनी दिवंक आसुल्लो तूं आनी देवान तुका ऑलरेडी पयलेंच बोगसाणें दिलें आतां तें तुका एक्सपिरियन्स करीत जेगी आनी तें तुजें जाय जेगी तें बोगसाणें तुवें आनेकल्याक बोगसूंकूच आसा वय वय मो तेंच संदेश दिवंकूच जेजून तें आमकां सोडोवन सांगलें म्हळ्यार ताची मागीर दिनांतल्याची गत कितें जाली म्हण म्हळ्यार तो ताका बंधन घाला म्हळ्यार बंधन म्हळ्यार आमी म्हणटा एक हुंदीर आंतू पडलेल्या बरी खंयच्या गुडांत पडलो म्हळ्यार भोंवारी जायतलें आसा खावंक कितें जायतें आसा पूण ह्या हुंदराक खावंक जाता तें जायना देखून जेजून आमकां बोगसून सक्कड दिला भलायकी
आणि लांब म्हळ्यार ग्रेस्त काय आशीर्वाद आनी कितें ए टू झड सल्वेशन म्हळ्यार पुराय दिला ताणें ए टू झड. पूण ताचो अनुभव करूंक म्हाका जायना केरळा म्हजे कडेन ना बोगसाणें असल्यार ना बोगसाणें आसल्या वेळार तें एक काले म्हळ्यार सुपर नॅचुरल लायफ वा तें साल्वेशन सोडवण म्हाका अनुभव करूंक जायना. पूण असले अनुभव करिनासतना हांवें आसूंक म्हाका कोण प्रेरण दिता म्हज्या जिणेंत? परतून दुस्मानत वय गे खोटो आत्मा प्रेरण दिता कित्याक हांवें तें साल्वेशन अनुभव करचें ताका नाका कोणाक दुश्मनाक दुस्मानाक बिलकुल पसंद ना तें जेजून म्हाका दिली ती सोडवण अनुभव करची ताका ताचे हांवें ताचो गुलाम जायजे नाच जायजे ताची आशा. जेजून आमकां सुटका जोडून दिली परतूनय तो एका चिंतपा रुपार आमचे थंय म्हळ्यार ताणें सांगलें बरी कितल्या फावटी म्हूण बोगसूचें ताणें कितें केलां कोत्ताय तुमकां म्हणून तुमकां सांगूंक सलीस म्हणल्या बरी तें पूण त्या चिंतपाक सपोर्ट करूंक जाता कोणेय मनशान कोणायकी जायना ना बिलकुल जायना. ते कितेंय जावं दी परतून कोरोडांनी देवें दिवंक आसलो तुमचो कोण कंप्लेंट सांगता पळय आनी एकल्या विशयान ते कशेंगी म्हणून ते देवाक मात्र करता कित्याक म्हज्या विशयान म्हज्या सुखी विशयान म्हाका कोत्ताय ना 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 हांवें केरळे म्हज्या विशयान काले तेंचें हांवें केल्ले सुखी चड गी उणें केदाळे म्हळ्यार फर्स्ट पर्सन केदाळाय चिंता तेन्ना तुगे हांवें केल्ले सुखी उणें देखून देवाचे उतर एक कडेन म्हणटा हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणलें म्हणून तुमी लेखा कळ्ळें गी आसा एक कडेन वय मो पोलो ताच्या पत्रान एक कडेन सांगता हेरां तुमचे प्रास वय कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा तें हातूंत अशें आमचें एक सल्वेशन एक्सपिरियन्स करचें जिवीत केरळा हांव हेरां म्हजे प्रास पाड म्हूण चिंता तेंच सुद्दां जाता दुसोणें आनी कोडी काडचें बोट जोगचें ना बोगसाणें हें पुरो तेंच सुद्दां जाता न्ही गे हेरां म्हजे प्रास बरी म्हूण लेखल्या वेळार की पाड म्हूण लेखल्या वेळार म्हूण लेखल्यार काले म्हूण लेखल्यार हेरां आमच्या की पाड म्हूण लेखल्यार आमी तशें कुठलें हें सुरू जाता दुसोणें कोडिकाचें तें इफेक्ट कोणाचेर पडटा आमचेरच पडटा म्हजेरच पडटा देवाचें बोगसाणें जेजून म्हाका दिल्लें हांव एक्सपिरियन्स करूंक शकनातल्या वेळार तें बोगसाण्या मुखार कितें जेजून म्हाका दिलें तें लायफ म्हाका एक्सपिरियन्स करूंक जायना. देखून गांठी दुखी पेंकाट दुखी पोटान दुखी आनी काले तकली दुखी आनी कली पिडागी ती पिडागी ही पिडागी तें गी म्हणून त्या रितीन तें भायर येता वय गी तें थोड्या फावटी आमी चिंतीत ना गी ना बोगसाण्या वरवीं हें जालां म्हणून आतां वडोल ब्रदरान सांगलें बरी हाका मूळ कालें कारण म्हणल्यार बरी अशें पक्कन तें कळना एकच फावटी कालें कारण जावंक पुरो ताका उतर समजोना घडना वा आनी कालें म्हणून ना बोगसाणें तें क्लियरली ताणें सांगलें की कितले आनी रडलें कितल्या फावटी म्हूण बोगसूचें म्हूण आनी तें मुखल्या मनशाचीच सूख आनीकी दामून सांगूंक अपेक्षिता आनी तुका कांय बरें पडना आनी तूं कोणाक हांव सपोर्ट करता दुस्मानाक सपोर्ट करता ताका तेंच जाय आनी हांगा आदां आमी पळयता म्हाका येवेन नाडलें येव म्हणटा म्हाका कोणें नाडलें नाडलें अशें कोणी ताची सूख वळखून घेवंक रेडी ना मुखले अनेक व्यक्ती तेंच सूख पळयता देखून हांगाय तशेंच देखून हे ना बोगसाणें म्हणलें व्हेरी डेंजरस एक हें विशय हे आमचें तें एक हांव आतां प्रिचर म्हणल्यार म्हजें तें नंत म्हणून हांवें सांगूंक जायना म्हाकाय हांवें टेस्ट करचें पडटा वय की न्ही खंडीत जावन खंयचेय एक ल्हान विशयान जावं पुरो वा तशें जावन विसरलां जावं पुरो पूण तें ना म्हूण सांगूंक जायना विसरलां म्हणून तें समज जालां म्हूण सांगूंक जायना पूण हांवें म्हाकाय विचारचें पडटा म्हजें थंय तसलें कांय ना बोगसाणें आसा गी कालें गी म्हणून हांवें पळयचें पडटा देखून हांगा आमी कालें म्हणटा थंय बोगसाणें निमती समस्ये परिहार जाल्ले सगळ्या मनशाकुळाचे वय की न्ही आतां ना बोगसाणें आसले कडेन परतून हांव काल्यान पडटा समस्यान पडटा बोगसाण्या वरवीं आनी बोगसाण्याक परिहार दिल्ल्या वरवीं सगळ्या मनशाकुळाचे समस्या कालें जाल्ले परिहार जाल्ले न्ही गे
हम्म. वा पातका निमती समस्या इल्ले त्या समस्याक परिहार काले बोगसाण ते कोणे दिले जेजून दिले न्ही गे हा बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणान पुरो पुरो सांगून मागीर संपादले म्हळ्यार हाचे वरी सकट आमकां रिस्टोर जाले वगडोवन घेतले आतां परतून केन्ना हांव ना बोगसाण्यांत आसता ते वेळा हांव कालें करता जेजून म्हाका बोगसाण्या मुखांत कितें दिलें पळय ते म्हजें एक्सपिरियन्स म्हजें करून घेवंक हांव फाटीं सरता हांव तें सुकोवन काडयता म्हळ्यार हांव तें भाग म्हजे तावन हांव वगडोवन काडयता आतां हांगा कालें म्हणटा एफेसियन्स 5:6 कालें म्हणटा आमी सदांच मनशाक मेन गरजेचें कालें गी म्हळ्यार मोग भावार्थ म्हणटा हांव सॉरी भावार्थ आतां तें एफएस 5:6 म्हण एफएस 5:6 कालें म्हणटा ह्या विशयांत कोणूय मनीस पोकळ उतरांनी सॉरी गॅलेशियन्स 5:6 सॉरी देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सुनात आसोनूय उपकारना ताचे ते उपकारता मोगा मारिपाक वावुरता तो भावार्थ म्हळ्यार भावार्थ खाली भावार्थ आसल्यार पवाना कालें जाय मोग ताचे सोय कालें जाय मोग मोग जाय कित्याक मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ कितें म्हळ्यार मोग आसले कडेन तो मोग आसले कडेन आनी एकल्यान म्हाका कालें अन्याय केलें तें हांव मतीन दवरना लेखाक धरना कित्याक देवान म्हाका मेन हांव कालें समजता देवान म्हाका हाचे की चड बोगसाणें दिलां तें एक विशय प्लस हांव जेजूच्या गायनी गुण जाला म्हणटा पूण म्हजें तें मोग ना जाल्यार तें उतार प्रॉब्लेम न्ही वा उतार न्ही ती कर जाल्यार जेजून वय तांतू प्रॉब्लेम ना मोग नातलेले निमती कालें काम करते ना हांगा देवाचे उतर म्हणजे तें काम केल्लें पळोवंक मेळना वय घे देखून मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ खाली भावार्थ न्ही आतां आमी हिब्रू 11:6 म्हणटा भावार्थ विणे कोणाचेंनी देवाक मानूंक जायना तशें म्हणटा आमकां कालें एक इम्प्रेशन येता भावार्थ आसलें जालें म्हण पळय गे पूण हांगा पळयतना भावार्थ आसल्यार पुरो गे कालें जाय मोग म्हळ्यार मोग म्हणटना तें तुका कोणी दुस्मानकाय राग द्वेश ताणें केल्लें मनान तें दवरूंक ना जायना न्ही गे आतां कोरिंथकारांक पयलें घालचें नाका तें 13व्या अध्यायांत आमी कालें पळयता भावार्थ बरोसो मोग आनी तूं खंयचें श्रेश्ठ मोगूच श्रेश्ठ मोग आसल्यार भावार्थ आनी बरोसो काम करता ताका अर्थ आसा देखून हांगा आमच्या जिवितांत कितें एक बोगसाणें म्हणल्यार आसल्यार ल्हान संघ जावन तें आमकांत बरें त्या वेळा आमचें जिवीत इतलें एक सुटकेचें गे आमकां तें आनी जर तर आनीकल्यान अन्याय करना हांव बोगशिता जाल्यार लॉस कोणाक एक्चुअली म्हाका फायदो तो आनी ताच्या वयर ताच्या माथ्यार कालें घाल्ल्या बरें जाता आमकां आयकलां काल जाता जळते इंगळे जळटें इंगळे इंगळे घाल्ल्या बरी जाता म्हणाले बोगसिल्ल्यांत हांव उंच वेता शिवाय सकयल वचना आनी ताच्या माथ्यार जळटे इंगळे घाल्ल्या बरी जाता म्हळ्यार हांव इतलें ताका अन्याय केलो जाल्यार तो पळय म्हणजे ते इतल्या मोगान आसा आनी ताका सारकें जावं की एक वाट जाली ती आनी म्हाका लाभ म्हाका जालो हांवें द्वेश दवरल्यान म्हाका कांय फायदो एक किस्कुटी फायदो ना लॉस म्हाजो मस्त आसा लॉस म्हळ्यार जेजून म्हाका दिवन बोगसाणें दिवन कितें पळय म्हाका पुरा दिलां ताणें बोगसाणें दिवन बोगसाण्या मुखांत म्हजें पळय तें पुरा काण उडयलां ताणें समस्या म्हजे तावन तें म्हाका अनुभव करूंक जायना देखून समस्या उदेंक साद आसा तें वय की न्ही बोगसाण्या मुखांत हर एका समस्याक पर्याय जेजून आमकां दिलें म्हळ्यार पेमेंट जेजून केलें जर तर हांव म्हज्या जिवितांत कांय चड उणें हेरान जाल्ल्या वेळार हांव बोगसून पेमेंट करीत हांवें बोगसूनचें म्हळ्यार आमकां सडावत एक उदाहरण दिता गाडी एक्सिडेंट केल्यार तुका बोगसिला म्हणून 5,000 दी म्हळ्यार एक्सिडेंट हें जाता बोगसिल्या बरी जाता ना जाता की बोगसिला 5,000 दी जालें गे बोगसाणें
ना ना ते खाली उतरांत मात जालें तें करण्यांनी जावना बोक्साणे म्हणटा ना बोक्सीला 8,000 रुपये कसो आहात हांव तुका भायर करता तें हें बोक्साणे वय आमकां कळ्ळें समजाता तें देखून आमच्या जिवितांत बोक्साणे मुखांत आमकां ती सोडून अनुभव करूंक साध्य जाता मात न्ही एक आनी एकल्याक तातूंत जायते रितीन लिसांवूय मेळटा आनी बोक्साणे म्हळ्यार कितें गी म्हणून आनी एकल्याक आमी उतरांनी आमच्या करण्यांनी शिकयल्यार बरी जाता वय गी आमच्या जिवितांत जाल्यार एक बोक्साणे प्रॅक्टीस करता आसतना आनी हेरांकी उतार दिवन थोडे फावटी हें काम जावना कोणा म्हण आमी एक बोक्साण्या विशयांत विसरूंक साद आसा कळ्ळें गी मुखाल्लें म्हणटा म्हणून वय समजलें. व्हडना व्हडना मुखार काम करतले सांगते राव न्ही एक म्हजो सांगाती म्हणटलो तें जाता वरेक आमी सोडून दिनासो म्हणून मागीर तशें म्हणटाना मात्र आमकां कळटा आनी काले बाकी आसा गी म्हणून वय की न्ही वय. म्हळ्यार त्या भावा कित्याक कळ्ळें तें बोक्साणे दिवना कोणा म्हणून म्हळ्यार हांगा काम करचे ना उतार उतरान समस्या ना जाल्यार पर्याय जायते की नाका तातूंत जायचे ताका भवात आसा जाल्यार पर्याय जायते की नाका जायचे भवात आसा उतारी सारकें आसा तर हांगा काम जाते ना तशें कोणटा कोणटाना कळ्ळें की काले म्हणून हांगा बोक्साणे. बरोबर सांगल्या बरी बोक्साणे तशें आमकां थोड्या फावटी मिनिस्ट्री करतानाय बोक्साणे म्हणलो विशय विसरूंक साद आसा मनशां म्हळ्यार विसरता म्हणजे न्ही आमी कोणी पूण तो एक विशय आमी घट्ट धरचे पडटा तुवें कोणाय बोक्सूंक म्हणी आसा हे आमकां थोड्या फावटी तें तो विशय गज जाला मात उलया म्हणल्यार बरी जाता जावंक पुरो न्ही गे तशें न्ही बोक्साणे म्हणल्यार विशयाक आमी हात घालचे पडटा म्हळ्यार जेजून तुका करोडा न्ही बोक्सिलां तुका कोणी कालें केलां घोव बायलां भितर जावंक पुरो वा आनी कितें जावंक पुरो तशें एनिवे एक म्हळ्यार इतलें सांगूंक की बोक्साणे म्हणलें म्हज्या जिवितांत हांव हेरांक कितलेंय शिकयता जावंक पुरो तें बोक्साणे म्हणलें म्हज्या जिवितांत आसा जंय आनी तें सुपर नॅचुरल लायफ हांवें एक्सपिरियन्स करचें आनी हेरांक हांवें शिकयतानाय तो बोक्साणो म्हणलो विशय भायर हाडी जाय आमी ताका पळोवन हो इतलो बरो मनीस हो कोणा कडेन दुस्मान काय आसची ना तशें आमी चिंतूंक जायना न्ही गे आसा गे मनिसाचें तुवें दुस्मान काय आसा म्हूण सांगचें न्ही आमी आसा गे मनिसाचें सुखाय ना. ना तें ताका हेल्प जाता कित्याक तुमी सांगिल्ल्यान बरें जालें म्हाका आनी जाय की म्हाका तें गोतून जातलें आतां हांवें बोक्सिल्लें कितलें बरें जालें ताका पळय कितलें बरें एक लायफ एक्सपिरियन्स जालें आनी एकल्या थंय ताजो संबंद बरो जालो आनी तें कंप्लीट काम जालें की इनकम्प्लीट जालें कंप्लीट जालें देखून देवान कंप्लीट केल्लें आमी थोड्या फावटी तें इनकम्प्लीट जावन आनी एकल्याक दिवच्या बदलाक आमच्या जिवितांत प्लस पेल्याच्या जिवितांत ते कंप्लीट ताणें एक्सपिरियन्स करचे बरी करूंक देवान आमकां फावो केल्ल्याक आपण दिल्ल्याक अर्गां दिवया आतां एक 15 मिनटां आसात कितें ह्या विशयांत उलोवया येस प्रेज गॉड प्रेज गॉड ब्रदर प्रेज प्रेज गॉड प्रेज गॉड वय आमच्या जिवितांत येस आमी मस्त देवाचें उतर दिता आयकता येस आनी त्या प्रमाणे आमी चलोवंक आमी दिसान दीस प्रॅक्टीस करता येस 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 पूण बोक्साणे म्हणल्यार हो एक सब्जेक्ट येस मस्त डीप वारे डीप आनी तितलोच रुंद आसा तो रुंद येस येस तो एक सागोरूच वय सागोरूच कित्याक म्हळ्यार कुरीस कसो आड आनी वयर सकयल आसा अशेंच बोक्साणे म्हणलो तो सब्जेक्ट एकदम वास्ट वय सो त्या खातीर आमकां मेन करेक्शन हर एका मनशाक येस मॅक्झिमम कोणी म्हाका दुखयलां येस येस वा हांवें दुखयलां वा हांवें आनी दुखयलां आनी विसरलां होय यें थंय उरता कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी काल चिंतता आमी उडास आसले मात्र आमी मतीन कान घेता पूण Yes. आमचे थंय ते उडास नासतना आमी बोगसूंक उडास नासतना येस
थंय आमचे थंय उरिल्लें आसा तें कत कत हा करेक्ट 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 लिपोवन उरला लिपोवन उरला म्हळ्यार जानवायेक मेळना हा आमच्या एक्झॅक्टली आमच्या दोळ्यांक दिसना हा ना म्हज्या जानवायेक तें मेळना येस ते केदा लागीं म्हजें तावन जाय जें आसलें हांवें बक्सा नदी जें आसलें दिवना येस येस ते आमकां केदाळा ते अर्ले सिच्युएशन येताना आमकां ते थोडे पटी उडास येता थोडे पटी येना त्या खातीर आमी उक्त्यान जिजून कशें कुर्सार ताका मारल्या उपरांत ताच्या उपरांत थंय दोग स्वरांक मारलें ताचे होय पयले न्हय होय उपरांत स्वरांक मारन जिजूक केलें न्हय जिजूक मारन स्वरांक तातूंत दोगांक उमकाळयलें येस पैकी येस येस सो हर एकल्याचें त्या घडयेक कोण मरतले म्हळ्यार त्या घडयेक कुर्सार कोण मेला जिजू वट्टू सांगाता दोग जाण होय ताचे सुमेत पाताक जिजून त्या घडये काण गेला ताणें येस 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 खंडित सो कोणाक बॉक्साने दिवंक जावना कोणाक बॉक्साने म्हळ्यार बॉक्साने अनुभव करूंक जावना ते आदी अंतरले ते शुभ अर्थ मेळनासतना अंतरले हा सो त्या खातीर जिजून तांचे खातीर शुभ अर्थ मेळो न्हू तांकांय बॉक्साने अनुभव करन तांकांय देवाच्या राजांत जिजून त्या घडये पावीत केलें सो बॉक्साने म्हणलें व्हडलो सब्जेक्ट आमकां दिसान दीस आमी तो हर एक दीस आमी तो उडास दवरून आमी तें कार्याक घाल्यार एग्जाम्पल काडून जाता आमी बॉक्साने एकल्याक दिता आमी मागीर प्रत्येक ताचे विशयांत आमी प्रत्येक उलयता जाल्यार आमी करेक्ट बॉक्साने दिवना म्हणून अर्थ ना ना 100% तें दिला जाल्यार हे की ताच्या विशयान उलयना उलयल्यार बरेंत उलयता बरें उलयता क्लियर सायन नाजाल्यार आमच्या मतीन तावन आमी तो उडासत संकेत उडासाक येनातले बरी एक्झॅक्टली आमच्यो एक्झॅक्टली आमी बरेपण तशें हर एकल्याचें येस 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 त्या रितीक मुसर आमचे बॉक्साने म्हणलो अर्थ वसाचे येस वय ते त्या खातीर आमी बॉक्साने म्हणले आमकां एक खेदाळाय उडास आसाचे हांव हर एक दीस हर एका घडये हांवें बॉक्साने म्हणलें उडास आसा जाल्यार मात्र ते म्हज्या जिवितांत होय म्हाका हांवें बॉक्साने दिवंक जाता आनी बॉक्साने जोडूंक जाता अनुभव करूंक जाता म्हणजे न्ही अनुभव जोड करूंक जाता कित्याक म्हळ्यार जेजून थंय तांकां बक्षी म्हळ्या उपरांत ताणें पाप प्राण केलो वय एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली ताचे बापा रगत पडल्या उपरांत ते कुरीस ताणें नालिसायचो कुरीस ताणें तो पवित्र केलो ताच्या रक्तावर सो केदाळा आमी बॉक्साने दिवना वा बॉक्साने आमी अनुभव करूना आमी ते दाळा म्हणसर आमी कुरीस वोवून उरता आमच्या पातकांचो एक्झॅक्टली 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 कित्याक बॉक्साने हांवें अनुभव करून आनी दिवना दोनी इफेक्ट जाता दिवना दोनी इफेक्ट आसा सो त्या खातीर ते दाळा म्हणसर म्हाका सोडवून मेळना अनुभव करूंक जायना ती आमचे जावं पुरो थोड्या एरियांनी आमकां मेळटा पूण थोड्या पुरो कंप्लीट एरियांत आमी तो देवाचो आशिर्वाद टोटल आशिर्वाद म्हळ्यार देवा सारकेंत पैकी वय 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 सो देवा सारकेंत आमी जायचे जाल्यार आमचे थंय खंय स्पॉट आसात कथा आसात करेक्शन जायचे आमी हे बारीक गुंडायन चिंचेयाची बारीक गरज आसा प्रेज गॉड प्रेज गॉड आनी एक 8-9 मिनिटां आसात
Praise God. Praise God. एक्सपिरियन्स उलय तो बघतानीच एक्सपिरियन्स Praise God. प्रेज गॉड प्रेज म्हणटा ना पहिले स्टेपच तू काले म्हणटा म्हळ्यार देवाचे उतार रिपेंटन्स म्हणटा होय वय रिपेंटन्स म्हळ्यार काले आमकां ಗೊತ್ತಾ आमची चिंता आपूण बदलूनची चेंज युअर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे चिंता आपूण हांवें बदलीचे म्हळ्यार देवान म्हाका बक्षिला हांवें ह्या हेरांक बक्षूंक आसा एक पॉयंट हा ते ताकद कनेक्ट जाता वय वय अनेक पॉइंट आम्ही एक भावार्थानं सुरू करू होता देवाच्या उदा सांगता कोणी यात तिच्या रुखाक हांगा सोमटून दर्यान धरून पडो म्हणून उबे जा म्हळ्यार तो तुमी सांगलेले बरें करता येस भावार्थान हांवें त्या ना बक्षण्याच्या आत्म्याक फरमावंक जाता एक येस 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 आणि भावार्थान हांवें बक्षूंक जाता येस येस एक दुसरें येस मागीर आनीक कितें म्हळ्यार ते इम्पॉर्टंट काय म्हळ्यार जेजू सांगता हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा जाल्यार मात बक्षूंक जाता आनी हा एका अशें म्हणटा की तुमी तुमचो कसो मोग करता तुमी पेलासो मोग करा पयली कशें आसता उतार होय तुमचो मोग दोन केल्ल्या बरी पेलासो होय दोन्ही रीतीन एखादे सांगता ते म्हणटा हांवें तुमचो केल्ल्या बरी पेलासो येस येस तशेंय म्हणटा आता तुम्ही सांगले आनी एकय सांगतात वय वय म्हळ्यार देवा सारकेसो मोगांत गेल्यार मात्र आमी ते बक्षूंक जाता तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत ते परिपूर्णता पळोवंक जाता इवन ब्रदर सांगल्या बरी एका बसोन ताणें जीव दिलो इवन 12 बसाच्या जाग्यार जेजूक सोडून जे आसले पूण जेजूच्या बदलाक 12 बसा सोडलो ताचे होय बसत कितल्या बसत येस मनशाक जायले संपूर्ण आता एफिशियन 1:7 प्रमाणे आमकां सोडूंक लाभल्या आता कोण आमी ते भावार्थान सत मानूंक आसा जेजून आमकां बक्षिला त्या येस येस देखून हांवें ते बक्षाणे म्हणजे ती परिपूर्ण ते पळयले जाल्यार म्हाका कोणें दुखयला हांवें ताका बक्षिचे कित्याक देवान म्हाका परिलीत या फाल्यां म्हणटात कोरडांनी बक्षिला जाल्यार कोणें म्हाका दुखयला 100 रुपया लुकसाण केला ताका हांवें बक्षूंचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लीज गॉड येस प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड आनी 5 मिनटां आसात काय सांगू वाचल्या सांगीत या टेस्टमनी ऍड करूंक काय ना जाल्यार आमी एंड करूया येस 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 नामून चिंता ब्रदर येस मागणें करयात सिस्टर कोणेय करयात ओके हांव करता येस 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 ब्रदर ओके बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन मगाळा बापा बापा आज आम्ही या भावा मुखांतर तुझो अति गुंडाय असो उघडापणाचे तुझ्या मोगांत कित्याक म्हळ्यार तुजो मोग अनुभव करीचे जाल्यार हर एका मनशान बॉक्साने म्हणलें एक आमी ते बॉक्साच्या वाटेंत आमी चलन आसतना मोग अनुभव करूंक जायना हे आमी वर्तो गुट आमी आज आयच्या या क्लासी वेळार तुवें बापा ह्या भावा मुखांतर तुवें उगडापें केलें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे बापा वय आमी संवसारांत जियेतना हर एक पोवटी हर एका समस्यांनी आसता आनी दोळ्यांक कशें दिसता आनी आमकां कशें अनुभव जाता त्या प्रमाणे आमी जियेता पूण आमी त्याच जाग्यार आमी हेरांक कशें भोगता हेरांक कशें दिसता हें म्हणल्या बरी हांव जियोंक फाटीं सरतां हें हांवें करेक्शन जावची ही एरिया म्हणून तुवें आमकां आयच्या
टिचिंगांत तुवें आमकां सांगून दिलें. बापा, तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां हर एकल्या मनशा कुळाक तुज्या बोक्सांनी तुवें लाभयलां. वयता. आनी आतां आमी तुज्या पुतान आमकां बक्षिल्ल्या प्रमाणे ते बोक्सांनी तुजें तावण आमकां मेळ्ळां Yes. तुज्या पुता मारिफात. आनी तेंच बोक्सांनी जोडूंक आतां तुजो पवित्रत्म आमकां आदार दिता. Yes. आनी आमकां बोक्सांनी जोडूंक आनी बोक्सांनी दिवंक हे दोनी संगती आमकां करूंक पवित्रत्म तुजो आदार दिता. आनी तुजी ती वर्त्या मापाची कृपा आमकां ती आदार दिता. Yes. तुजे कृपे विने आमी कितेंच करूंक शकना ह्या संवसारांत बापा. Yes. बापा, तुज्या अपरिमीत अगणित त्या कृपे खातीर तुका अर्गां दिता बापा. तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां त्या सोरांक मातसो कुरीस तुवें तुज्या रक्तान पवित्र केलोय. आनी ताचे मारिफात तुवें आमकां हर एकल्याक सोडवण्याचें बागील उक्तें केलें. Yes. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. Yes. Lord. बापा, आमकां तुवें इतलो एक बरो पवित्रत्म तुवें आमकां तुजो आत्मो आमकां तुवें संवसारांत आमी जियेतना आमकां मजत करून आसा. तुवें आमकां एक सुरो सोडूनाय. त्या वरवीं तुजो पवित्रत्म आमचे सांगता आसतना आमी हर एक कितें बोक्सांनी जावंक पुरो, मोग जावंक पुरो, आनी कितेंच आमकां उणेपण नासतना जियोंक तुवें आमकां तें फावो केलाय. कित्याक हे हक्क तुवें तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक तुवें दिलाय. आनी हर एक भुरगें तुज्या मोगाचें जावन आसा ह्या संवसाराक येवचें. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. Amen. Amen. आमेन. Amen. Praise the Lord. Yes, Thank Lord. you. Thank you, Father. Thank you, Thank you. brothers. Thank you, Thank you. sister. Thank you, God. Father. Thank you, brother. Thank Everyone. you, Sakrangi. Thank you, sister. Good.